शेळ मेळावलेच्या लोकांक हांवें चर्चेक आपयल्यात. सरकार चर्चेक तयार आसा. आमकां थंय IIT करपाक जाय. आमकां त्या लोकांक त्रास केल्लो नाका, पूण तांच्यांनी उदरगती खातीर सहकार्य करचें अशें मुखेलमंत्री सावंतान सांगलां. RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान संजय मुनोली आनी विशाल साळगांवकर. सर शेळ मेळावलीचेर कितें? शेळ मेळावळीचेर तांकां हांवें उलोवपाक आपयल्या. तांकां अजुनूय सांगला गव्हर्मेंट डिस्कशनाक रेडी आसा. ओके, आमकां IIT थंय करपाक जाय. तांच्यांनी उलोवपाक येवचें. आमकां तांकां त्रास केल्लो नाका. हांव परतूच सांगता, म्हाका कोणाकूच त्रास केल्लो नाका, बट डेव्हलपमेंटा खातीर सपोर्ट करचो. तांच्यांनी उलोवपाक येवचें. हांव डिस्कशनाक चालू आहा. आमकां IIT करपाक जाय. सर बाकीचे गांव थंय येता सपोर्टाक. आमी पळय बाकीच्या गांवांतल्या लोकांक सांगता आमकां तांकां त्रास केल्लो नाका. त्या खातीर कोणीच आमी तांकां कितें धरून व्हरना सगळ्यांक. आतां तेंच्यांनी तेस्ता थोडोसो इन्सिडंट जाल्लो, ताच्या खातीर तो विशय आशिल्लो, बट वी आर ओपन फॉर द डिस्कशन. डिमार्केशन स्टार्ट जातलें आयज थंय बंद आहा दिसता. आज थोडोसो कसो आतां अनरेस्ट जो आहा पळय न्ही, लोक क्रिएट करपाक लागल्या, तो थोडोसो होल्ड करपाक लागला. वयतले बीन मेळपाक तांकां आयज तांकां सांगलां हांवें, तेंच्यांनी उलोवंक येवचें. सरकारा कडेन उलोवपाक येवपाक कोणी तयार ना. हाडूंक येतले ते उलोवपाक. सर डिमार्केशन केन्ना स्टार्ट जातलें? करता, थोडोसो वेळ रावलो.